प्रमोद सावंत माफी माग. आदर करत चल्या बाळांचो आदर करा. आदर करत चल्या बाळांचो हे बैरे ते असू रे. सगळे हांगा पळय आदर करत चल्या बाळांचो आदर करा. आदर करत चल्या बाळांचो आदर करा. आदर करत चल्या बाळांचो आदर करा. माफी माग प्रमोद सावंत माफी माग. 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 आदर करत चल्या बाळांचो आदर करा. आदर करत चल्या बाळांचो आदर करा. हाय बीजेपी सरकार हाय हाय प्रमोद सावंत हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय प्रमोद सावंत हाय हाय बीजेपी सरकार प्रमोद सावंत हाय बीजेपी सरकार प्रमोद सावंत हाय हाय. आदर करा. आदर करा. आदर करा. आदर करा. आदर करा. आदर करा. काय करत आयलरत तुमका कशें दिसता ते स्टेटमेंट? एक दुर्दैवी गजाल. पहिली म्हणल्यार बाणावले बिचार रेप जालो, गँग रेप जालो. आणि अशा वेळार ज्या टायमार मुख्यमंत्र्यान आपल्या नागरिकांक गोंय राज्याच्या नागरिकांक जेन्ना धाडस दिवपा जाय आशिल्लें, धीर दिवपा जाय आशिल्लो, अशा वेळार मुख्यमंत्री लोकांक भेश्टयता आणि वयल्यान जे कोण विक्टिम्स आसा त्यांच्या आवय बापायक दोश दिता. सो एक तर गोंय राज्यात लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्ली आसा. उसगांव पयर रेप जालो, बाणावले रेप जालो आणि आता काल सांजचो केप्यां रेप जाला. आणि मुख्यमंत्री सांगता की एका पेरंट जबाबदार आसा की भुरग्यांनी चली भुरग्यां रातचे भायर सरपा जायना. म्हणल्यार म्हाका खबर ना की मुख्यमंत्र्याच्या मानसिकतेक कितें अशें जाला की इनसेन्सिटीव जाला की मात पसून एक मात खरें म्हणल्यार एक जर सेन्सिबल कोणी मनीस आशिल्लो अशें उलोवचो नाशिल्लो. वयल्यान जाल्यार सांगतलो आशिल्लो की तो लोकांक धीर दितलो आशिल्लो आणि धमकयतलो आशिल्लो की तुमकां कापासतात कशी जाली काय म्हणून. ज्या राज्याचो आपूण मुख्यमंत्री आसा त्या राज्यात तुमकां कशी धाडस जाली काय म्हणून खंयच्या एका चली भुरग्याक हात घालपा आनी रेप करपाक. हे वाक्य आणि हे वक्तव्य ताजे कडल्यान येवपाक जाय आशिल्लें. जाल्यार तो विधानसभेन सांगता की पेरंट्स हेका रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून. सो इतके हांव म्हणटा दुर्दैव गोंयकारांचें की असलें हें सरकार आमकां लाभलां आणि असलो मुख्यमंत्री म्हणून वो आज गोंयांत राज्य करता. खंय तरी एक आमकां जी सेफ्टी खंय तरी आज फील जावपाक जाय आशिल्ली, दिसपाक जाय आशिल्ली, तें खंयच ना. आणि आता महिला अध्यक्षान सांगला त्या प्रमाणे आज हे कॅझिनोज तुम्ही जे हांगा हाडून सोडल्या थंय नायट शिफ्टान चलयां काम करता. ती चलयां शिफ्ट जाली की सकाळी भायर सरतली, रातची ती कामाक वतली. तितक्या कंपनीनी आसतली चलयां कामाक नायट शिफ्टीक. जावं ती थोडी पुलीस इन्स्पेक्टर सब इन्स्पेक्टर पसून चलयां कितकीशीं आसा ती नायट ड्युटी काम करता. बाकीचे इतर दोतोर आसा ते इमर्जन्सी जाल्यार दोतोर फाल्यां भायर सरपाक शकता. अशी कितके इन्स्टन्सीस आसा ज्या टायमार चली भुरगेक फाल्यां रातचे भायर सरचें पडटलें घरदारांतल्यान. सो हें तुवें उलोवप म्हणल्यार कोणें सांगलां की चलो चलयेन भायर सरपाक जायना किंवा हें कोणें सांगलां अशें हें करचें न्ही म्हणून. म्हणल्यार इतको हांव म्हणटा हेचो निशेध करता आमी. आणि आज पसून पळय नॅशनल मिडियाचेर पसून हे स्टेटमेंट जो सीएमाचो आसा थंय पसून नॅशनल लेवलाचेर पसून आमी सीएमान आमची लज काडलेली आसा, गोंयकारांची लज काडली. कित्याक अशें वक्तव्य करून तेणें गोंयकारांक एक लजेक घातल्या
की ज्या टायमार तुवें लोकां बरोबर रावपाक जाय आशिल्लो आनी तुवें अशें कितें तरी एग्जाम्पल सेट करून दिवपाक जाय आशिल्लें जेणे करून गोंयचे लोक सुरक्षीत उरतले. त्या टायमार तूं लोकांक आज परत आवय बापायचेर ब्लेम घालता. आज कितकेशे हांव म्हणटा की ट्युरिस्ट आज गोंयांत येता, मायनिंग आज सोंपलें, खंय तरी आज एक ट्युरिजम उरला. आनी हेंय ट्युरिजम आज ज्या पद्दतीन रेप आनी अश्यो गोश्टी जेन्ना घडल्या, गोंयचें नांव इंटरनॅशनल लेवलाचेर खूब गाडलेलें आसा, दाग लागला ट्युरिजमाक. सो अशें जर तूं आज वक्तव्य करता आसतना नॅशनल मिडियान हो जो आज इश्यू केला, सो कोण ट्युरिस्ट गोंयांत येतले? जर मुख्यमंत्री सांगता की आपूण गॅरंटी दिवंक शकना, जाल्यार खंयचो ट्युरिस्ट खंयचेच चली गोंयांत येतले जेका फाल्यां फ्रिली गोंयांत भोंवपाक मेळपाना, ते फाल्यां बिचार वचपाक शकपाना. आज कितलेशे आमचे ट्युरिजम म्हणल्यार आमचे नायट लायफ आसा. नायट लायफ म्हणल्यार कोण 12 पयलीं कोण घरा कडेन वचपाना, नायट लायफ एन्जॉय करतले जाल्यार 12 उपरांत भायर पडटली हॉटेलांतल्यान रुमांतल्यान क्लबांनी वचपाक. सो हें सगळें जर ट्युरिजम आमी आनी हे प्रमोट करतले, कितें उरलां तें थोडेशें, आनी तूं जर अशें स्टेटमेंट करपाक लागलो, खंयचो ट्युरिस्ट गोंयांत येतलो? आनी तूं जर अशें उलयता जाल्यार पुलीस कितें करता? प्रश्न तो आसा. आज जर पेट्रोलिंग सारकें आशिल्लें, पुलीस जर सारकें बिचार वचून आनी अशा जाग्यांचेर वचून जर एक तो भंय आशिल्लो पुलिसांचो, कोण धाडस करचो नाशिल्लो रेप करपाचें. सो ज्या पद्दतीन ह्या सगळें चल्लां, तुमकां आज तुमी इतर कामांनी व्यस्त आसा, तुमकां आज गोंयच्या लोकांचें पडलेलें ना, गोंयच्या महिला आनी चलयांचे सुरक्षेचें तुमकां पडलेलें ना, म्हणून आज हे अशें इन्सिडंट घडटा. आनी आज खास करून निशेध करपाक ह्या स्टेटमेंटाचो आज आमी हांगा मुख्यमंत्र्याच्या दारान आयल्या की तेकाय कळून न्ही की हे जे तेणें कितें उलयलां आसत तो आज वेगळी संघ करता. क्लेरिफाय केला त्याने आयज. तो क्लेरिफाय उलोवपाचें उलयलो, मागीर फाटीं घेवन अर्थ ना. जें तुजें खरें कितें मनान आशिल्लें तुवें एकदां उलयलो, मागीर टिका करती तूं स्पश्टीकरण दिता तें कोण मानपाक तयार ना. सो हेजो निशेध म्हणून आज महिला काँग्रेस आनी युवक काँग्रेस तशें NSUI आज हांगा मुख्यमंत्र्याच्या दारान आमी आज हांगा प्रोटेस्ट करता. आनी एक सांगपाचें, गोंयच्या राज्याचो एक मुख्यमंत्री जेचे कडेन होम पोर्टफोलिओ आसता आनी एक मुख्यमंत्री बेजबाबदार वक्तव्य करता, जो ल्हान मायनर चलयांचेर जो रेप जाता, हो ज्यो चलयोंचेर रेप जाला, जे आवय बापूय आसात तांकां ब्लेम करता, आनी जो रेप करता त्या रेपिस्टांक हो प्रोटेक्ट करता, हो डिफेंड करता. पहिलाच पावट खंयचो व्हडल्या पदाचेर बसलेलो मनीस जेन्ना रेपिस्टांक प्रोटेक्ट करता, रेपिस्टांक सपोर्ट करता, ह्या घटनेचो निंदा करता. म्हणजे खंयचोच ल्हान पदाचेर बसलेलो आसतो सुद्दां मनीस, सगळ्यांत ल्हान पदाचेर आशिल्लो मनीस सुद्दां ताका केन्नाच डिफेंड करपाना, रेपिस्टाक केन्ना डिफेंड करपाना. आनी हो मोदी सरकार आयज बायलांक प्रोटेक्ट करतले, बायलांचो सन्मान करतले, फक्त घोशणा दितात आनीक ह्यो घोशणा थंयच उरतात आनी हांगा ल्हान भुरग्यांचेर रेप जाता. ह्या मुख्यमंत्र्याची मानसीक स्थिती गेल्ली आसा. हो मुख्यमंत्री मानसीक हेजो रोगी जाल्लो आसा दिसता, कारण हेज्या कॅबिनेटीक जे मुख्यमंत्र्यान पयलीं स्टेटमेंट केल्ले पणजे बाबूश मनसुराताचेर की हो रेपिस्ट म्हणून, आनी ज्यो महिला तेज्यो आसात त्यो तेजे बरोबर रावपाक शकना, बसपाक शकता, हे स्टेटमेंट लागींच हांगाच ह्या मुख्यमंत्र्यान केल्ले. आनी कदाचित तेगेले कॅबिनेट मंत्रिमंडळाक जे आनी तेज्या सरकारा भितर जे रेपिस्ट आसात, म्हाका दिसता आयज तेजी मानसिकता गेल्ली आसा आनी जेंचेर रेप जाल्लो आसा तांकां हेणे सपोर्ट करपाचें सांडून, तेंचे कडेन सहानुभूती दाखोवचें सांडून हो तेंच्या आवय बापायक आनी ल्हान भुरग्यांक ब्लेम करता की तुमी रातची कित्याक भोंवणयताय काय म्हणून. सो ह्या घटनेचेर आमची गोंयची लज जाल्ली आसा. नॅशनल लेवलाचेर, इंटरनॅशनल लेवलाचेर गोंयचें नांव पेड्ड्यार जाल्लें आसा. आनी ही मानसिकता आनी RSSची मानसिकता सेम. RSSांकूय बायलां म्हणल्यार सामको तांकां द्वेश आसा. बायलांनी कसले कपडे घालचे, कितें खावचें आनी खंय भोंवचें, केन्ना टायमार भोंवचें, हो भारत देश आसा, हितूंक सगळ्यांक स्वतंत्रताय आसा आनी ती स्वतंत्रताय राखून दवरपाची हे तेजे सोपूत घेतलेलो आसा मुख्यमंत्र्यान. पूण हे तें सोडून हो RSSचे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे हो चलता असो दिसता. कारण RSSचे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे बायलांक रिस्ट्रिक्शन आसता आनी ते एक्झॅक्टली हो करतात. आनी हांव सपोर्ट करता आमची जी महिला आनी जे युथ काँग्रेस आनी NSY हांणी जो गोंयच्या लोकांचो जो आवाज आसा
गोयच्या चलयांचो गोयच्या बायलांचो आवय बापायचो जो आवाज आसा आणि ती आयज देशभर जी तिडक पळयले आसा तेणी सेक्शन 144 प्रोटेक्ट करून म्हणजे सामके 4 जाण एक कडेन बसून तेणे आयज हो प्रोटेस्ट आयज मुखार दवरलेलो आसा तांचें हांव अभिनंदन करता. थँक्यू. आयज तुम्ही कित्याक गेले सीएम बंगल्यात? 2 दिवसा पहिले म्हणजे डे बिफोर यस्टरडे सीएमाने जी हाऊसात असेंब्ली हाऊसात जी स्टेटमेंट केली इट वॉज रियली अ व्हेरी शॉकिंग स्टेटमेंट. त्यानं म्हटले की ज्या चलयांचो अत्याचार जाला आसा दे पेरेंट्स शूड इंट्रोस्पेक्ट वाय द गर्ल्स वर आउट ॲट नाईट. ऑन द कॉन्ट्री सीएमाने म्हणपाक जाय आशिल्ले हाऊ दिस थिंग हॅज हॅपन इन माय स्टेट. ते बिलॉंगिंगनेस पळय आसा ते आमकां खंय तरी तेंचे उणे दिसले टुवर्ड्स गोवन्स. आणि ॲज वी ऑल नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया gives the right of protection to all without any discrimination. आज आमची बायला कितलीशी बायला बाहेर वता जॉब करता थोडी बायला इमर्जन्सी कॉल्सावर बाहेर सरता जशी की डॉक्टर्स आसा नर्सेस आसा परत पोलीस पर्सनल आसा जांकां रातचे बाहेर सरपाक पडटा. तितलेच न्ही थोडी बायलां नायट शिफ्ट्स करता व्हडल्या व्हडल्या फर्म्सात तांकां बाहेर जेन्ना सरपाक पडटा. तितलेच कित्याक केन्ना आमकां सगळ्या सुद्दां बायलां जे हाऊसवायफ आसा केन्ना इमर्जन्सी असल्यार बाहेर सरपाक पडटा. तर आता हे जे पळय वातावरण जे निर्माण झालेले आसा रेपचे हेचे तेचे दिस शोज दॅट देर इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ बीजेपी गव्हर्नमेंट इन गोवा. गोवा हॅज बिकम लाईक UP where there is not only exploitation, not only rapes, but even murders that take place. आम्ही आताच पहिले 8 दिवसा पहिले फोंड्याक रेप झाले. मागीर आता कालची गजाल 3 दिवसा पहिले एका बीचवर रेप झाले आणि आता काल पळय आम्ही ऐकला की केपेत सुद्धा चलयेवर बलात्कार झाला असा. सो व्हॉट दिस शोज इंटिमिडेशन रेप मर्डर म्हणजे एक जे भयावह टाईपचे वातावरण जे भाजप सरकारने तयार केलेलं असा ह्याच्यावर याचा आम्ही निषेध करता. आज आम्ही सगळे बायला प्लस युथ काँग्रेस NSUI सगळे हांगा जमिल्ले आसा की त्या he should take action against those who are drug peddlers, drunkards आणि जे ड्रग रस्त्यावर रातचे भोवतात चल्यांवर. On the contrary, he is passing a remark on the parents as well as girls, and that's why we have gathered here to protest whatever the statement CM has made in the house. म्हटले की तो ड्रायव्हर पळय आसा एग्रीकल्चर मिनिस्टराचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटातलो जो गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा ताका आमी सस्पेंड केले. आज म्हाका तांकां विचारपाचें दिसता की तुमचे जे DJP आसा जांकां आमी फाटले खेपे मेळ्ळे 8-15 दिसा पयले आनी तांकां आमी सांगितलेले की जो तुमचो पिंगे इन्स्पेक्टर म्हणून आसा ताका तुमी सस्पेंड करा. तेन्ना आमकां त्या DJPने सांगितले ना आम्ही आता इमिजिएट सस्पेंड करू शकना इन्क्वायरी चलता आणि ताका दुसऱ्या खात्यात घालून उडयले कमी दुसऱ्या खात्यात घातले. आज सीएमाने जेन्ना हाऊसात स्टेटमेंट केलेले आसा की तो ड्रायव्हर सस्पेंड जावपाक जाय आमी म्हणटा सस्पेंड न्ही ताका नोकरींतल्यान भायर काडपाक जाय. आणि मग हेच लागू त्या सब इन्स्पेक्टराक कित्याक जायना. why they are not trying to suspend that sub inspector Pinge when he has also committed the similar type of crime like rape as well as defaming the woman as well as bigamy. That's what I want to ask here. We want justice. We want justice. आदर करा आदर करा चलयेवाल्यांचो आदर करा. आदर करा आदर करा चलयेवाल्यांचो आदर करा. माफी माग माफी माग प्रमोद सावंत माफी माग. माफी माग माफी माग प्रमोद सावंत माफी माग. माफी माग माफी माग प्रमोद सावंत माफी माग. प्रमोद सावंत हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय प्रमोद सावंत हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय. We want Justice. 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 आदर करा आदर करा चलयेवाल्यांचो आदर करा. आदर करा आदर करा चलयेवाल्यांचो आदर करा. आदर करा
made a statement saying that he has a 14-year-old daughter. रिक्वेस्ट करतो असा म्हणून ना त्याला पर्सनल मार्क चला बस दर माफी मागणार त्यांना पण उठचे ना आम्ही अरे स्टाफ आहे माफी मागणार त्यांना पण उठचे ना सर आम्ही दर दर हां प्रमोद सावंत माफी सरकार